वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर बुधवारा सकाळी एक दुखेस्त घडणूक घडली। रस्त्याकुशीक आशिल्लें एक मोठें झाड अचानक एका दादल्याचेर कोसळ्ळें। ह्या घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतल्या 62 वर्साच्या फ्रांसिस्को न्यून्स ह्या दादल्याक आगताक मरण आयलें। तशेंच कांय वरां खातीर ट्रॅफिकूय जॅम जालें। गोंयांत धिऱ्यांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्या। मंगळारा बाणावली बैलाच्या धिऱ्या उपरांत झगड्यांत हारून पळ काडिल्ल्या एका बैलाक दर्यांत बुडून दुखेस्त मरण आयलें। ही गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान बातमी मुखार हाडल्या उपरांत संबंदीत यंत्रणा जागी जाली आनी 2 जाणांचेर FIR दाखल केला। राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी एक बायलेक अनवळख्यांनी लुटली। नवी मुंबयची एक बायल राजधानी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताली तेन्ना तिचे कडेन आशिल्ल्या वट्ट 9 लाख रुपयांच्या भांगरा सयत हेर मोलाच्यो वस्तू चोरयेक गेल्यो। ही चोरयेची घडणूक काणकोण आनी बाळ्ळी रेल्वे स्टेशना मेरेन घडिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलेन केला। गोंयांत सध्या पायलटांचो म्हजे ड्रायव्हर एपाक खरपणान विरोध चालू आसा। मडगांवच्या कोकण रेल्वे येलो ब्लॅक टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी स्मार्टफोन आनी मोबायल ॲप्लिकेशन्स वापरपाची संवय ना अशें म्हणत विरोध केलो। पर्यावरणाची राखण करपा खातीर NDZाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला। तशेंच आमदार वेंजी वेगसान NDZाक कित्याक विरोध केला असो प्रस्न पाशेकोन उप्रासला। आमदार वेंजीचो NDZाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असोय प्रस्न पाशेकोन उप्रासला। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत माध्यम पावसाची नोंद जाल्या। सांगे तालुक्यांत सगळ्यात चड म्हळ्यार 38.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। बुधवारा गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। हे खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। गोंयांत कांय वाठारांनी 9 ते 14 तारखेमेरेन मध्यम पावस पडटलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। काँग्रेसीत आशिल्ले अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयल्या। जो मेरेन गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार पदाचेर आसा तो मेरेन आपूण काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना अशें आदले मंत्री मिकी पाशेकोन स्पश्ट केलें। गिरीश चोडणकाराचेर आपल्याक विश्वास नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें। अयोध्येंतल्या राम मंदिर लुटमार प्रकरणांतल्या कथीत आरोपींक कसलीच सवलत दिवची न्हय अशी खर भुमिका RSSचे वरिष्ठ प्रचारक अभय महाजनान घेतल्या। अयोध्या हे कोट्यांनी हिंदू लोकांचे श्रद्धेचे केंद्र असून देवळा संबंधित खंयच्याय गैरव्यवहाराची पुराय चवकशी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशें तांणी सांगलें। मडगांव रवींद्र भवनाच्या फाटल्या वटेन बोर्डा रस्त्याचेर मुखेल उदका पायपलायनीत गळती लागल्या। हाका लागून उदकाची नाशाडी जायत आसा अशें समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीसान उक्ताडार हाडलें। तशेंच हे विशीं निश्काळजीपणा केल्ल्यान संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्याचेर ताणें टिका केली। पायपलायनीची दुरुस्ती करून उदकाची जावपी नाशाडी थांबोवची अशी मागणी फर्नांडीस हाणें संबंदीत प्रशासना कडेन केल्या। चौथीक 2 म्हयने आशिल्ल्यान दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक नेट आयिल्ल्याचें दिसून येता। कांय चित्रशाळांनी भुरग्यां सयत बायलां लेगीत गणपती करतना दिसून येता।
दुसरे वटेन पीओपीच्या मूर्तींक मागणी वाडिल्ल्यान मूर्तीकार मात चिंतेत आसा. म्हजो फ्लॅट येवजणेचो खंयच्याच वेंचणुके कडेन संबंद नासून पोरण्या हावसिंग सोसायटींतल्या प्रलंबीत मालकी हक्काचे प्रस्न सोडोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम हातांत घेतला, अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी स्पश्ट केलें. गोयच्या इतिहासीक आनी सैमीक दायजाचो महत्वाचो भाग आशिल्ल्या पोंबुर्फा झऱ्याची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पळोवणी केली. ह्या संदर्भात हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेराय हजर आशिल्लो. ह्या दायज थळाच्या संवर्धन पर्यटन उदरगती खातीर गरजेची पावलां उबारपाक सविस्तर नियाळ आमदारांनी घेतलो. फाटल्या सुमार 4 वर्सांच्यान प्रलंबीत आशिल्ल्या दिवचलच्या नियोजित बस स्टँडाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. सुमार 17 कोटी खर्च करून जिसुडा वतीन बस स्टँड बांदतात. सध्याचें काम पळयत जाल्यार चवथी पयली बस स्टँडाचें लोकार्पण जातलें अशें दिसता. बाणावले, वारका आनी कारमोणा वाठारांत जावपी लायटीच्या आपालिपाक लागून केळशीचो सरपंच डिक्सन वाज आनी आर्लीचे सरपंचान वीज खात्याचो अधीक्षक अभियंतो हांची भेट घेतली. लायटीच्या जावपी आपालिपाक लागून लायटीर चलपी उपकरणां इबाडटात, ताका लागून नागरिकांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा. मजगतीं सप्तका पयलीं वीज पुरवण सुरळीत करपाचें आश्वासन अधीक्षक अभियंत्यान दिलें. कुचेली म्हापशांत 2 नेणट्या चलयांचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात म्हापसा पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. दोगूय चलयो एका खाजगी शाळेत शिकता. ही घडणूक मंगळारा दनपरां घडली. हे विशीं चलयेच्या बापायन पुलिसांकडेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली. कुठ्ठाळेचो आदलो जिल्हा परिषदेचो वांगडी मारियानो रॉड्रिगीस अधिकृतपणान काँग्रेस पक्षात सामील जालो. हे कार्यावळीक अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस माणिकराव ठाकरे आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. शंभर कोटी परस चड खर्च करून बांदिल्ली बेतूल जेटी कोसळ्ळ्या. हाचेर सरकाराक जाग येवपाक जाय. 35 वर्सां परस चड तेंप जालो नुस्तेकार साळ न्हंयच्या तोंडार ट्रेनिंग वॉलाची वाट पळयतात. नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करात आनी प्रलंबीत आशिल्ल्या ट्रेनिंग वॉलाक प्राधान्य दियात, अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान मागला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एड्युकेशन प्लस 2025-26 अहवाला प्रमाण गोंयांतल्या फकत 25.2% सरकारी शाळांनी शिकोवपा खातीर कार्यक्षम कंप्युटर सुविधा आसा. हे प्रमाण अनुदानीत आनी खाजगी शाळांच्या तुळेंत खूब कमी आशिल्ल्याचें कळून येता. अनुदानीत शाळांनी हे प्रमाण 94.6% जाल्यार खाजगी शाळांनी हे प्रमाण 92.3% आसा. मोर्जी कट्टेवाड्याच्या मुखेल रस्त्याकुशीक आशिल्ल्या पडींग शेतांत सैम विरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो उडयल्ल्यान उदकाची वाट आडयल्या, जाका लागून शेतांत उदक साठलां. ह्या वाठारांत मच्छरांचें प्रजनन वाडटलें आनी फुडाराक भलायकेचे गंभीर अडचणी निर्माण जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या.
बुधवारा सकाळी काणकोण महामार्गाच्या घाटाच्या दिकेन वचपी कर्नाटकातली नोंदणीकृत व्हॅनीचेर व्हडले झाड कोसळ्ळें. हे घडणुकेत एक मनशाक किरकोळ दुखापत जाल्या. मजगतीं थळाव्यांनी शिटूकसाणेन गाडयेवयले झाड काडीत येरादारी मेकळी केली. मये वाठारात भटक्या गोरवांचो प्रस्न वाढला. रातभर तर ही गोरवां वचत थंय रस्त्याचेर भोंवतात. ह्या गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळ जातना अपघात लेगीत घडत आसात. ह्या गोरवांक लागून अनर्थ घडचे पयलीं तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. राज्यात वादळी वाऱ्यासयत नेटाचो पावस पडटा. वादळी वाऱ्याक लागून राज्यात जायत्या वाठारांनी झाडां पडून नुकसाण जायत आसा. मंगळारा राती पणजे फिदाल्गो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या एका घराचेर झाडांची फानी पडली. हाका लागून घराचें लुकसाण जालां. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटायल्सान हँडलूम हॅकथॉन 2026 हे राष्ट्रीय पावंड्यार नवो उपक्रम सुरू केला. भारताच्या हँडलूम क्षेत्राक घटमूट करपा खातीर तंत्रज्ञान, डिझायन, उद्देजकता आनी टिकाऊ उपाय वापरपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशें कळटा. वेगवेगळ्या पवित्र थळांचेर भेट दिवन देव शिवाचें दर्शन मेळप हें आपलें भाग्य अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. इंडोनेशियाच्या योग्यकर्ता हांगाच्या देवळांत संबोधीत करतना प्रधानमंत्री उलयलो. अमरनाथ गुफ्यांतल्या सैमीक बर्फाचें शिवलिंग पुरायपणान वितळ्ळां. ही यात्रा सुरू जावन फक्त 5 दीस जाल्या. प्रवासाच्या पयल्या 4 दिसांनी सुमार 86,000 भक्तांनी पवित्र गुफ्याक भेट दिली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो आंकडो आनीकूय लाखाचेर पावपाची शक्यताय आसा.